आजोशी प्रिस्कॉन मेगा प्रकल्पाक परवानगी दिवपाक थाळावो आमदार विरेश बोरकाराचो हात आशिल्ल्याचो दावो आपान केला। त्या भायर आदल्या पंचायत मंडळान ह्या प्रकल्पात कोट्यावधी रुपयांचो घोटाळो केला। माजी सरपंचान मानधन म्हणून फ्लॅट स्विकारिल्ल्याचोय आरोप आपाचो फुडारी रामराव वाघान केलो। गोंय वाचोवपाची भाशा करपी आरजी आपल्याच मतदारसंघात मेगा प्रकल्पांक परवानगी दिता असो आरोप आपान केला। मजगती आजोशी मंडूर पंचायत मंडळान आपल्याक विश्वासात घेनासतना ह्या प्रकल्पाक परवानगी दिल्ल्यान आर्जीन पंचायतीचो तेंको फाटीं घेतिल्ल्याचे आमदार विरेश बोरकारान शेनवारा पत्रकार परिशदेत सांगिल्ले। डिक्लेअर केले की आमकां खूप तेप कांयच खबर नाशिल्ली की ह्या पंचायतीन एकाच दिसा इतक्यो ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट 96 सर्टिफिकेट दिल्या। आपल्याक ते कांय तांणी कन्सल्ट करूना आणि तातूंत कितें तरी भानगड आसा अशें आपल्याक दिसला। आपूण सरपंचा कडेन उलयलो, आपूण कन्विन्स जावना आणि ताका लागून आपलो आरजीचो सपोर्ट म्हणजे ते क्लेम करता आरजी ताका भायल्यान सपोर्ट करतालो अशें दाखयता खाता तो आमी फाटीं घेता की ह्या मॅटरान आरजीचो एमएलए बाब विरेश बोरकर हो कंप्लिटली अनअवेअर आशिल्लो काय कितें। आणि जेन्ना ही बातमी पयरूच एका लोकल डेलीन आयली, ती बातमी वाचून जेन्ना गोंयभर खळबळ जाली, ताका लागून आतां तेणी एक ह्या सरपंचाक गोंयचो बोकरो करून ताजेर सगळे हे घालून ताजेर सगळे खापर पडून आपूण नामनिराळा रावपाचो प्रयत्न करता असो म्हाजो तरी आरोप आसा। हेजे पयलींची जी पंचायत बडी आसा ती ह्या कामान चड घुसपल्या, तांच्या लागून कोणेच एक्शन घेवना। तांणी इतको भ्रष्टाचार ह्या प्रोजेक्टाच्या बाबतीत केला की कोट्यावधी रुपयाचो भ्रष्टाचार केला आणि ताका सगळ्याचीच फूस आशिल्ली इतकोडी गव्हर्नमेंट। आणि लास्ट हांव जो मुद्दम आरोप करता म्हणजे ह्याच इन कंटिन्युएशन विथ दिस की आतांच्या सरपंचाचेर जशी आज हे सगळे जाण तुटून पडल्यात, जर तुम्ही पळयत जाल्यार पयलींचो माजी सरपंच आज तो पंचूय ना, त्या सरपंचान ह्या प्रोजेक्टान एक फ्लॅट आपल्या नावार फ्री करून दिला। माझ्या कडेन डॉक्युमेंट आसा, हांव तो आज सांगूंक सोदिना। गौरेश गांवकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।